नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मुंगुल मडगांवांत 2 गटांमदीं वर्चस्वांतल्यान जाल्ल्या गँग वॉरांत लॉरेन्स बिश्नोई गँगाचो आस्पाव. फातोर्डा पुलिशेन बिश्नोई गँगाचो नावाडगो गुंड उमासाक राजस्थानांतल्यान केली अटक. फुडलो तपास सुरू. वास्को हॅप्पी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी कोसळ्ळ्यो. देवादयेन टोळीत दुर्घटना. धोकादायक इमारतींचेर करची कारवाय. आमदार दाजी साळकाराची सुचोवणी. बांदोड्या नावतवाड्या वाठारांत कदंबा बसीचो टायर गेलो गटारांत. बस ड्रायव्हराक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान घडली घडणूक. सुदैवान टळो अनर्थ. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वेळूस न्हंयची पातळी वाडली. न्हंयचें उदक भरिल्ल्यान रामा गांवकाराच्या बागायतीचें जालें लुकसाण. वेळूस वाठारांत निर्माण जाले हुंवारावरवी स्थिती. चोल्लाघाट बेळगांव रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. रस्त्यार पावला पावलार पडल्यात फोंडकुलां. गाडयो चलोवप्यांक जाता बरोच त्रास. रस्तो दुरुस्ती कडेन प्रशासनाचें पुरायेन दुर्लक्ष. आणि दारबांदोड्या पिळये वाठारांत देवू शेटकारांत माटोळीच्या माध्यमांतल्यान साकारल्या ऑपरेशन सिंदुराची प्रतिकृती. माटोळीत 361 फळांचो केला वापर. आता खबरो विस्तारान. मुंगुल मडगांवांत 2 गँगांमदीं वर्चस्वाच्या वादांतल्यान जाल्ल्या गँग वॉरांत अंडरवर्ल्ड गँग लॉरेन्स बिश्नोईच्या कांय वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन बिश्नोई गँगाचो नावाडगो गुंड उमासा राजस्थानांतल्यान अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. कोलवा मुंगुल वाठारांत फाटल्या दिसांनी गँग वॉर जाल्लो. हातूंत एका गटान दोग तरणाट्याचेर कोयतो दांडो आनी तरसादीन खुंची हल्लो केल्लो. तशेंच फारपेटय केल्लो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन ह्यान पयलीं कांय दुबावितांक अटक केल्या. देखून गँग वॉर प्रकरणात आतां फातोर्डा पुलिशेन आनी दोग दुबावितांक अटक केल्या. बोरये वाठारांत रावपी सुरेश नायक बोरकार आनी राजस्थानचो ओमासा अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. हल्लो करपाक वापरिल्ली कार पुलिशेन ह्या दोगा दुबावितां कडल्यान जप्त केल्या. दुबावीत ओमासा हो लॉरेन्स बिश्नोई ह्या गँगाचो मेंबर आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओमासा हाका शिरोडेच्या एकल्यान आफयल्लो खंय. ताणें ह्या हल्ल्याचें प्लॅनिंग केल्ल्याचें कळटा. मात हो शिरोडेचो दुबावीत अजून बेपत्ता आशिल्ल्याचें पुलिसां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा. 12 तारखेर जाल्ल्या मोंगोल एसॉल्ट केसी भितर दक्षिण गोंय पुलिसाच्या हातांत मोठे गबाड लागिल्ले आसा. तांणी ओम सा ह्या राजस्थानच्या कुख्यात गुन्हेगाराक अटक केल्ली आसा राजस्थानांतल्यान. ही राजस्थानाक भितर हाजेर इलिगल आर्म बाळगुपाचे अनेक केसी हाजेर बूक आसात. आनीक हाचो संबंध जो आसा ह्या ओम्साचो हो खंयच्यान तरी म्हणजे पयसल्यान बिश्नोई गँगा कडेन आसा अशें सुत्रां कडल्यान मेळिल्लें आसा. म्हणजे डायरेक्ट जरी लिंक नासलें पूण ताचो लिंक जो आसा हो बिश्नोई गँगा कडेन आसा. हाचें लिंक तें अशें म्हणजे सर्कलांतल्यान हें लिंक प्रस्थापीत जाता अशी म्हायती पुलिसांनी दिल्ली आसा. हाचे कॉन्टॅक्ट त्या गँगा कडेन आशिल्ले अशी म्हायती दिली आसा. त्याच बरोबर बोरीच्यान सूरज नायक बोरकर ह्या भुरग्याकय ह्या केसी भितर तांणी अटक केल्ली आसा. ताजी इनोवा गाडी जी आशिल्ली ती तांणी अटॅच केल्ली आसा. आतां पर्यंत पुलिसांनी जवळ जवळ 23 जाणांक ह्या केसी भितर अटक केल्ली आसा. आनीक 7 गाडयो ह्यो ज्यो आसात ती अटॅच केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक गन, काही बुलेट ज्यो लायव्ह बुलेट आशिल्ल्यो त्यो बुलेटी आनीक कोयते, कुराडी, त्या बरोबर तलवार, आयर्न रॉड अशें साहित्य म्हणजे वेपन जी वापरिल्ली ही वेपनां पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसात. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ओम सा जो आसा तो ह्या एटॅका भितर फरार आशिल्लो एक फोंडा एरियांतलो एक कुख्यात गुन्हेगार हाच्या संपर्कांत आशिल्लो. तो ताजो फ्रेंड आशिल्लो आनी हांची फ्रेंडशीप जी आसा ती इंस्टाग्रामा वयल्यान जाल्ली. ताणें स्पेशल प्लॅन करून ह्या ओम साक हांगा आपयल्लो. आनीक ओम साचें इनवॉल्वमेंट कितें आसा हाचेर पुलीस तपास करतात. पुलीस ह्या एंगलान तपास करतात की ओम सानच ही जी वेपनां वापरिल्लीं ती हांकां दिल्लीं काय कितें, म्हणजे स्पेशली जें गन आसा तें ओम सानच हाडून दिल्लें काय कितें हाचोय पुलीस तपास करतात. त्याच बरोबर आनी कांय जे प्रायम एक्यूज आसात ह्या केसी भितर ते सध्या फरार आसात आनी तांचो सोद पुलीस घेतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकणेकर.
वास्को हॅप्पी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी शुक्रारा फातोडेर कोसळ्यो. बाल्कनी कोसळ्यो तेन्ना बिल्डिंगे पोंदा कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून अनर्थ टळ्ळो. पूण बाल्कनीच्या शिमिटाचे कुडके पडिल्ल्यान बिल्डिंगे पोंदा पार्क करून दवरिल्ले इलेक्ट्रीक स्कूटरीचे बरेच लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर आमदार दाजी साळकारान धांव मारून पळोवणी केली. हे बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. फुडाराकूय असोच अपघात जाव येता तेन्ना पोरण्या बिल्डिंगाचेर कारवाय करची म्हणून दाजी साळकारान सुचोवणी केल्या. चालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंग्सांचेर आनी हो इश्यू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड एंड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय, नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपाक जाय. हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्या पणजे खंय तरी मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपाक जाय. फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनर्स घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपाक जाय म्हूण तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा. आनी हांव आतां ऑनरेबल सीएमाक फोन मारतलो, कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान जाल्यार आपूण इमिडिएटली पयलीं ते बेल्कनी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता. पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंयभर आसा म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना. तांकां ते पडूं नाजाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडूं वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता. हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या ओनर्सांक जो पर्यंत आमी लायबिलिटी तांची फिक्स करपाक ना म्हाका दिसता हें जायत रावतलें पडत रावतलें. सुदैवान म्हणटा तशें आज कांय जावना. पयलीं वयर लोक रावताले आमी एक सांगून भायर काडली आनी मी तांकां रिक्वेस्ट केली की ह्या सरकारान तुमकां 300 FIR करून दिल्ले आसा. तुमी फाटीं फुडें पळयनासतना तुमकां कशें बरें पडटा तशें खंयचोय तुमी एक बिल्डर हाडून तुमच्यो ह्यो बिल्डिंग्स बांदून घेयात म्हणून. डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली. एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ल्यान एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी मागीर त्रास जावपाचो लोकांक. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटांनी बी आमी परत रिक्वेस्ट केलाच आनी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली. कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस. ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर. हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशे खूब वायट स्थितीन आसा. वयले स्लॅब्स पडत आसा. बांदोड्या नावातवाड्या महालक्ष्मी देवळा लागसार कदंबा बस फाटी घेतना टायर गटारात गेलो. बस ड्रायव्हराचो अदमास चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गावणे फोंडे सावन पणजे वताली. नावातवाड्या वाठारांत पयलींच एक कदंबा बस बंद पडिल्ली. ताका लागून ही कदंबा बस टर्न घेवन दुसऱ्या रस्त्यावेल्यान वताली. हे बशीत फक्त 2च प्रवाशी आशिल्ले. सुदैवान अनर्थ टळ्ळो. आम्ही घराकडे आमच्या घराकडे नावता महालक्ष्मी रस्तो मेन गावणे महालक्ष्मीचो गावणे बस वयताली. बस वयताले पणजे सकाळी 8 बस वयता. पंदरा टू फोंड्याच्यान महालक्ष्मीच्यान मडकय पुणे ती हांगा पणजे वताली. ते वत्ती चालू आनी आमचे लोक येताली. सो ती बस बंद पडले म्हणून वर्सान येता. आनी एक बस बंद पडली 50 मिटराचे. आता काय हांगा सकयल पडलेली ते 50 मिटरा पुढे बस बंद पडल्या. तो रिवर्सान येतालो ते रिवर्सान ड्रायव्हराक दिले तो बारीक रस्तो गेला घरा कडेन वचपाक. त्या रस्ते सायडीच्यान रिवर्स मारून गाडी बरी गेल्या. पूण हे साठी लेफ्ट सायडच्यान ते कळना तरी थंय गटार आशिल्ली मोठो एक 1.5 मीटर गटार आशिल्ली उदकाची ती तें कळना. फुडली मिली तेणी काडली ती फाटली मिली एक सायडीन तितून गटारा पडला. एखादे रस्तो बंद केला. एक आमी ट्राय केली सगळ्यांनी बंद केले आनी आमी कितें ते गटार कमी तरी 1.5 मीटर गटारात काडूंक मेळना. आज सकाळी पुणे जिल्हा अंबापोंडा पालिकेंतल्यान ती गाडी बस जी आसा कदंबा बस ओवरटर्न जाल्ली आसा. पूण
पॉयंटार जेन्ना आमी महालक्ष्मी पावले आमचे ड्युटी करून आनी आमी फायर डिपार्टमेंट सगळो करून तेन्ना पयलीं ती गाडी कदंबा बस रिवर्स घेतालो. रिवर्स घेतना ताका तो अंदाज कळना आनी ती गाडी ऑलरेडी फाटले टायर जी आसा गटरान ड्रेनेजीन गेल्ले आसा आनी रोड ब्लॉक जाला. कोण कॅज्युअलिटी ना काय ना, फक्त गाडी जी आसा ती मदीं ड्रेनेजीन वचून रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. वतोडा बांदोडा हांगा शुक्रारा दीस सकाळ फुडें महालक्ष्मी देवळा कडेन जो अरुंद रस्तो आहा थंय एक बस कदंबा बस जी फोंडेच्यान पुणे वयताली ती फाटी घेता आसतना तिजो टायर गटारान गेल्ले कारणान सद्याक रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी एक कदंबा बस गावणे टू फोंडा वयताली ती बंद पडलेली आनी ही बस जी फोंडेच्यान पुणे वचपाची आशिल्ली ती अचानक बस बंद पडले कारणान वचपाक मेळना कारणान रिवर्स घेताले आनी रिवर्स घेता आसतना तिजो टायर एक फाटलो टायर आसा तो गटारान पडलेलो आसा. सद्याक ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा. त्याच बरोबर फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी हांगा येवन भेट दिल्ली आसा. त्याच बरोबर पुलिसांनी बीन हांगा सद्याक येवन हांगा तपासणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर सद्याक हांगा ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा. ताका लागून सगळें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो रामनाथी मार्गान वळिल्लो आसा. बांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. हालीसराक सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून वेळूच न्हंयची पातळी वाडली. तशेंच रामा गांवकारांच्या बागायतीत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान बागायतीच्या व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. पावस पडप असो चालू उरलो जाल्यार आनीकूय लुकसाण जातलें अशी भिरांत रामा गांवकार हांणी ह्या वेळार उक्तायली. पावस इतलो लागलो पण पाणी बी काय येवंक ना, तितलेशें हें जावंक ना, त्रास जावंक ना. आनी ह्या 2-3 दीस पावस लागलो आनी हे पळय बनारप चाप जाल्लो आहा, चॉकअप जाल्लो आहा सगळे झाडां बसून आनी ते पाणी वयर सामके भाटान भरलेले असले ते आतां इल्लेले देंवले. पूण हे पळय परतो वयर पावस लागलो, परतो भितर भाटान सगळी घाण जाल्लेली आसा. पळय येवन तुमी तरी येवन पळोवपाचें कशें काय लुकसाण जाल्या ती पळय कशी. आता पावस 2 दीस कंटिन्यू आला म्हणजे उदक सगळे भरलेले सगळे भरलेले आसा. सगळे वयर भाट मेर सगळं पुसून काबार जाल्ले म्हणजे असे चड पावस पडटा तेन्ना तुमच्या घरापर्यंत उदक येता. ते उदक येता. पण ह्या वर्सा तसो पावस ह्या वर्सा पावस तसलो ना. पण ते आता फक्त बनार चॉकअप जाल्लेले आसल्या कारण ह्यो पाणी सगळे वयर भाटान भरलेले आसता. गेल्या कांय दिसाच्यान वाळपे भागात जोरदार पावस पडत आसा आनी ताका लागून जी न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडत आसा. सध्या आमी वेळूस हांगासर आसा आनी वेळूस हांगासरल्या जी फामाद न्हंय आसा ह्या न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडलेली आसा आनी ताका लागून हांगासर सायडीक आसलेले रामा गांवकर हेंच्या सुद्धा बागायतीत उदक वचोन तेंचे खुबशे लुकसाण जालेले आसा. दर वर्सा जेन्ना असोच पावस पडटा तेन्ना हांगासर न्हंय पूर येता आनी ताका लागून हांगासर जी शेजाराक जी बागायती आसा तेंचे खुबशे लुकसाण जाता. ह्या वर्सात फर्स्ट टायमूच असो पावस जोरदार कंटिन्यू पडला आनी ताका लागून हांगासरली जी न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडलेली आसा. असो जर पावस पडलो जाल्यार पूर येवपाची शक्यता वर्तवली गेलेली आसा. वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना. चोल्लाघाट ते बेळगांव रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार जायते कडेन व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. फोंडकुलांक लागून ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रस्तो दुरुस्तीचेर संबंधीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. केरी ते चोल्लाघाट कर्नाटक शिमेमेरेन रस्त्याच्या दोनय वटेन आशिल्ल्या गटार वेवस्थेची दुरुस्ती करूंक ना. तशेंच कांय वाठारांत पडिल्लीं झाडां काडूंक नाशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर धोकोदायक जाला. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. अंजुणा धरणाच्या फुड्या कर्नाटक शिमेमेरेन रस्तो रुंदीकरण केल्ल्यान येरादारी कोळणी कांय प्रमाणांत कमी जाल्या. मात कांय वाठारांत झाडां पालसणां कोसळ्ळ्या ती काडूं ना हाचेर संबंधीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. गोंयची शीम ते जामोटी मेरेनच्या नव्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटात. रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो दुबाव वाहन चालकांनी उक्तायला. ह्या मार्गाची दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
धारबांदोळा पिळये वाठारात देवू शेटकर हांणी आपल्या घरा ऑपरेशन सिंदूरची आकर्षक माटोळी तयार केल्या. या माटोळेत 361 फळांचो वापर केला. ऑपरेशन सिंदूरची आकृती तयार करून देवू शेटकर हांणी पहलगाम हल्ल्यात शहीद जाल्ल्यांक आर्गां ओंपली. ही आकर्षक माटोळी तयार करपाक फामिली मजत करता म्हणून देवू सांगता. देवू शेटकर हो राना खात्यात नोकरी करता, देखून ताका रानवटी तशेंच वखदी फळांची म्हायती आसा. ह्यान पयलीं पंचायत आनी राज्य पावण्यार सतींनी वांटेकार जावन तांणी इनामां मेळयले. सिंदूरी थीम केल्ली. तुमकां खबर आसतली की फाटले फावटी जो पहलगाम अटॅक जाल्लो आनी तितून आमचे खास करून हिंदू भावांचो बळी गेल्लो. आनी आमी थंय वचून तेंचे घरा कडेन पर्सनल खबर घेवंक जाय जाप दिवपाक शकना, म्हणून आमच्या सगळ्या आमचे माटोळेंतल्यान आमी तांकां तेंची याद अशी दवरलेली आसा. कितले नग आसा हे? टोटल म्हागे 361 हांवें वेगवेगळे तरेची फळावर बांदलेली आसा. हांवें स्टेट लेवलार RC पार्टिसिपेट जाता आनी हर वर्सा म्हाका प्रायजूय मेळटा. आनी ह्या वर्सा हांव पार्टिसिपेट जाला. इवन आमचे धारबांदोळा पंचायत आसा पळय तितूनय हांव पार्टिसिपेट जाला. हेल्प म्हणजे म्हाजी फूल फॅमिली, स्पेशली म्हणजे म्हाजो धाकलो भाव जो हेल्थ डिपार्टमेंटान काम करता ताजो म्हाका खूब सगळो सपोर्ट जाता. आनी एक्चुअली दीसभर आमी दोगूय कामाक वयता. रातचो आमकां फक्त टायम मेळटा एक करपा खातीर. कितले दीस लागले म्हाका जवळ 17 ते 18 दीस लागले. भाद्रपदांतल्या चवथीच्या उत्सवा खातीर आमच्या गोंयभर जी चवथीची परब मनयता तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा माटोळी. माटोळी ही गोंय आनी कोंकणांतूच आमकां परंपरा पळोवपाक मेळटा. माटोळी हो जो शब्द आसा तो आमकां दाखोवन दिता की मंडप जो आसा घातलो वयता तर तशीच एक प्रकारची रचना जी आसा ही गणपतीच्या माथ्या वयर केली वयता. आनी तेका लागून मांडवी हो शब्द तेका वापरलो वयता. मंडपी म्हणून शब्द आसा आनी माटोळी हो तेका गोंयभर शब्द वापरलो वयता. काणकोण ते पेडणे मेरेन आमकां माटोळीची गिरेस्त परंपरा पळोवपाक मेळटा. आमच्या पुर्वजांनी गणपती हो वरद विनायक मानलेलो आसा. तो आमकां सैमांतले हे सगळे अप्रूप गजाली दिता आनी तेचो सगळो आस्वाद आमी मनशांनी घेवचो. धारबांदोळा पंचायत एरियेच्या गांवठाण पिळये हांगा रावपी देवू शेटकर आनी तेजी फॅमिली दर वर्सा वेगवेगळ्या प्रकारची माटोळी सजावट करून लोकांक हांगा आकर्शीत करता. गेले कांय वर्सां पासून ताका स्टेट लेवल तशेंच पंचायत पातळीचेर बक्षिसांय मेळिल्लीं आसा. ह्या वर्सा त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर हो देखावो केल्लो आसा माटोळीचेर आनी ताका लोकां कडून बरो प्रतिसाद मेळटा. देवू शेटकर हे एक फॉरेस्टान सर्वीस करीत आशिल्ले कारणान ताका प्रत्येक जी फळां तशेंच जी वनस्पती आसा, जी औषधी वनस्पती आसा तेजी म्हायती आसा आनी ताका लागून तांकां ती सहज उपलब्ध जाता. आनी खंय त्या रानांत आशिल्ल्या कारणान रानांत तेजे सर्विसूच रानांत आशिल्ल्या कारणान ताका सगळे ह्या औषधांची म्हायती आसा आनी ताका लागून ते दर वर्साक ह्या वनस्पतीचे दर्शन लोकांक दिवपा खातीर ही माटोळी सजावट करीत आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. चवथ ही गोंयकारां खातीर उमेदीची परब. लोक व्हडा उमेदीन आपल्या घरा वेगवेगळे देखावे तयार करतात. चवथी निमतान जायते जाण देखाव्यांच्या माध्यमांतल्यान आपल्या कलागुणांचे दर्शन घडयतात. गोंयच्या घराघरांतल्या देखाव्यांची पळयात काय खिणचित्रां. चवथी निमतान तेमवाडा मोर्जी वाठारांतल्या लक्ष्मीकांत मोर्जे हांणी आपल्या घरा आकर्षक इको फ्रेंडली डेकोरेशन केलां. पळयात. पंदरा दीस सुमार तुका लागले. कितें वापरले कितें वापरले? तेका थर्मोकॉल हे केले, कापूस केले आनी पेपर्स. कितले दीस लागले म्हटल्यार 15 दीस. कोणी तुमकां मदत केली हे करपाक? साहिलान, फ्रेंडान. ओके. गेल्या वर्सा कितें केल्ले? गेल्या वर्सा आमी पूर्ण करूं. पर्वरे सुकूरच्या शिवानंद मुथवाडी आनी फामिलीन आपल्या घरात ओशियन थेमाचो आकर्षक देखावो केला.
मर्डीवाडा मोर्जे यतीश म्हादिलेकर आणि फॅमिलीन बालाजी तिरुपती रूपान गणेश देखावो केला. पळयात त्याची खिणचित्र. आमची जवळजवळ 80 वर्षापासून चललेली असा आमची श्री चंद्रभागी राम गणेश चित्रशाळा म्हणून आमची मुनांगवाडा मोर्जी हांगासर चित्रशाळा आसा. थंय माझे सासरे आनी माझे देर सगळे आनी मिस्टर बी मेळून सगळे जाण मातीचीच फक्त गणपतीची मुर्ती करतात. कोरगाव गावकरवाडा भाईवाडा वाठारांतलो चिमणशेट राजाचो पळयात देखावो. भुरग्यांनी उबो केल्लो आसा. तेका कितले दीस लागले हे करपाक डेकोरेशन? साधारण एक म्हयनो जालो आणि मदीं मदीं जशे टायम मेळटा तशे ते आरकाटो जो केल्लो आसा तो मदीं मदीं हे आमचे भायर जे भुरगे आसात ते येवन तेंच्यानी तो आरकाटो उबो केल्लो आसा आनी तो हे वेळूचे आनी हे घरगुतीच सगळे वापरलेले आसा. दरवर्षी डेकोरेशन करता काय अंदूच चड केले? दरवर्षी डेकोरेशन करता पण ते डिफरंट असता. पूण हे डेकोरेशन आमी अशे मुद्दाम जास्त म्हणटा तशे हे करून प्रयत्न करून जास्त दाखोवपाचे प्रयत्न करपा खातीर ह्या वर्सा मातशे जास्त करता. एकोशी वाठारांत वजरधर हळणकार आणि फॅमिलीन केल्लो आकर्षक देखावो पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या इतिहासात मोलादीक छाप सोडिल्ल्या बेतूल किल्ल्याची पुनर्बांदणी करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. बेतूल गांवची सोबीतकाय वाडोवपी हो किल्लो रोखडोच आतां नव्यान रुपान दिसतलो. पळयात खाशेलो रिपोर्ट. बेतूल पाचव्याचार सैमान नटिल्लो साळ न्हंय आणि दर्याकुशीक वशिल्लो सुंदर असो गांव. ह्या गांवची इतिहासातूय महत्वाची नोंद आसा. 1679 वर्सा जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बाळ्ळीच्या हवालदाराक ह्या वाठारांत किल्लो बांदपाचो आदेश दिल्या उपरांत हो किल्लो अस्तित्वात आयलो. मात 1763 ते 64 मजगती हो किल्लो पुर्तुगेजांनी काबीज केल्लो. तेन्ना ह्या किल्ल्याचो कस्टम हाऊस, पुलीस स्टेशन आणि टपाल खाते म्हणून उपेग जातालो. बेतूल किल्ल्यार आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजान 1679 ह्या वर्साक बांदिल्लो. बाळ्ळीच्या हवालदाराक हांगा ऑर्डर दिवन त्याच्या हातीन हे बांदून घेतलेलो हो तटबंदी म्हणजे बेतूल किल्लो आज 11 वर्सां नंतर आमकां हे एक भाग्य अशें आसा की हो बेतूल किल्लो सरकारान सांगला की जे रेस्टोरेशन करपाक तयार आसात. नोटिफिकेशन जाल्लो आसा. हांगा एक मोठो बोर्डूय पडलेलो आसा. हे म्हजेच न्ही पण बेतूलकारांचे तशेंच गोंयकारांचे भाग्य जे एकमेव किल्लो शिवाजी महाराजान बांदलेलो गोंयान तो रेस्टोरेशन करपाचे निमणे इतिहासान की हो एक रेव्हन्यू पॉइंट आणि साळ नदीचे हे मुख जे आसा हो ट्रेड एपी सेंटर आसलो साश्टीचो आणि ट्रेड कॅप्चर करून घेवपाक
शिवाजी महाराजान हांगा किल्लो बांदलो आनी पोर्तुगीजांक दाखोवन दिलें की आपल्याकडे क्षमता आसा तुमकां लढो दिवपाक. अशेंच फुडें तांणी पोर्तुगीजांक खूब छळले आनी तांकां तशेंच शिवाजी महाराजान नंतर संभाजी महाराजान पासून तोड जबाब दिलो. आमचो बेतूल किल्लो जो आसा पण पळोवपाक सगळ्या पेक्षा म्हाका दिसता ल्हान आसा, पूण हाची कीर्ती जी आसा सबंद जगाचेर पसरले कडेन आसा. आणि ह्याची सुंदरकाय जी आसा जी आमच्या फाटल्यान समुद्र आसा, आमच्या फाटल्यान म्हणजे रिवर साल आसा, ह्या म्हणजे शिवाजी महाराजान म्हणजे कसली युक्ती पळयात. शिवाजी महाराजाचे म्हणजे विचार जे असले ते म्हणजे फुडले विचार करून तो ते काम करतालो. म्हणजे समुद्रासून कोण येवंक शकनात म्हणून हांगाच्यान म्हणजे घेर करपाचे जाल्यार ही नाळ तुम्ही पळयल्यात, ब्रूज जो आसा तो म्हणजे एक त्यांनी सोच समजून असे हो किल्ल्याचे बांधकाम केले. सरकारान बेतूल किल्ल्याच्या पुनर्बांधणीच्या निर्णयाविषयी अधिसुचोवणी जारी केल्ल्या सावन दर वर्सा थळावे आणि इतिहासकार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, स्वातंत्र्य दीस, गोय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन ह्या किल्ल्यार मनयतात. एकदा ह्या किल्ल्याची पुनर्बांधणी जाले उपरांत हो फक्त पर्यटन थळ न्हय तर फुडल्या पिळगे खातीर इतिहास जाणून घेवपाचे एक म्हत्वाचे केंद्र थारतले हातूंत दुबाव ना. हे काम आम्ही सुरू केल्ले एक धाकट्याशे एक गटान, हिस्ट्री लवर्स ग्रुप म्हणून, आणि सुधाकर जोशी हांगा जे आसा एक्स सरपंच बेतूलचे, तांकां घेवन तशेंच ग्रामस्थांक घेवन सगळे. आज सरोज मोटे बी आमचे बरोबर आसा की ही चळवळ सुरवात केल्ली 11 वर्सां फाटीं आनी चळवळीक आज फायनल जजमेंट मेळटा. ताचे मदीं खुबशे फ्लॅग होस्टिंगाक जाले, शिवजयंती हांगा जाल्यो आनी तातूंत भितर एक कन्सिस्टन्सी म्हणजे शिवाजी महाराजाक एक प्रेम आनी इतिहासाचो प्रेम जो हांगासरले गांवकारांक आसा तेणी दाखोवन दिलो. आनी तशेंच कितलेशेच इतिहासकार हांगा येवन गेल्ले आसा, हो किल्लो पळोवन गेल्ले आसात आनी किल्ल्याची प्रशंसा. फोर्ट जो आहा तो एक उजागर करून दाखयलो आनी आयज आमी पळयतात की सरकार हेजेर खूब सिरियस आसा आणि आमकां एक बरे पुरातत्व खात्याचे मंत्री मेळिल्ले आसा जे स्वता शिवाजी महाराजाचे एक आराध्य दैवत म्हणून ते सदांच सांगतात आणि तेणे खूब पुढाकार घेवन आयज पयला आमी बोर्ड थंय लायल्लो आहा आणि सरकारान ऑलरेडी नोटिफाय केल्लो आसा आणि हे नोटिफाय करून आता काम बेगीन जातले अशें आमकां आश्वासनूय मेळिल्लें आसा. तशेंच आयज आमी 79th स्वातंत्र्य दिन पळयतात आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी ते सदांच म्हणटा आमी आतां अमृत कालान आसा आणि 2047 म्हणजे आमचे एक विकसीत भारत आमकां पळोवपाक मेळटलो. ह्या नात्यान आमी अशें चिंततात की देश हो सदांच विकसीत जावचो. तशेंच आमचो जो बेतूल फोर्ट हा एक विकसीत जावन एक बरें तेका रिस्टोरेशन मेळोन लोकांनी पळोवपाचें, कित्याक हांगा हो एकूच फोर्ट हा जो शिवाजी महाराजाच्या आदेशानुसार बांदलेलो आनीक थोड्यांक खबर ना हेच्या बद्दल हिस्ट्री. सो ही हिस्ट्री आमच्या योगेश बाबांनी सांगलेली आसा आनीक मागता की हर एकान हांगा येवपाचें आनी हे इतिहासा बद्दल जाणून घेवपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.